प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 9 वोड 2 ते 10 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 2 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सो दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंक आपणा बरोबर घेवन एकोडे आसचे खातीर एका उंच दोंगरार गेलो आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची वस्त्रां इतली लोकलोकीत की संवसारांत कोणूय मडवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितली धोवी फूल जाली. आनी थंय मोइसेस आनी एलिजा जेजू लागीं उलयतो तांकां दिश्टी पडलो. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, राबाय म्हणजे गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तंबू करुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकडो आसलो. ते भियोन कांपलेले आनी एका कुपांत तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतल्यान अशी एक जाप जाली, ओपुरबायेचो तो, हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. भोवचीत भोंवतणी नदर मारतूच जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेलें देंवताना देखलेलें तें मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. मोन्नांतलो पुनर्जिवन जावप हें कितें जायत काय म्हूण विचार करीत तांणी ही गजाल आपणा भितर सांबाळली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशें रुपांतर जाता. आनी भावभयणीनो, जेजू आपल्या एकदम जे शीस आपले ताजे कडसून लागीं आसले, जाकोब, पेद्रू आनी जुआंक तो घेवन एका दोंगराचेर वेता आनी थंयसर ताचें रूप बदलता. आनी भावभयणीनो, ही सगळी जी घडणी घडली रुपांतर, जेजूचें रुपांतर म्हणजे जेजू आतां आपलें मनशापण सगळें सोडून आतां तो आपल्या देवाची मोहिमा तांकां दाखोवंक सोदतालो. आनी हें कित्याक घडलें काय भाव भयणीनो, जेजू थोड्या दिसांनी आतां खुर्सार वचोन आतां आख्या मनशा कडेन मरपाचो आसलो. आनी भाव भयणीनो, हे शिसांक आजून पासून जेजू कोण म्हूण, देवाचो पूत, खरेपणी तो सरवंडार, खरेपणी तो एक दीस मरतलो म्हणून, ही सोजमणी ताका आल्ली. पेद्रून म्हणलेलें तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत अशें म्हूण सांगलेलें, पूण आजून पासून तांकां ती सोजमणी, पूर्ण सोजमणी आजून मेळोंक नासली. आनी जेजू आतां दोंगरार वता, ताचें रुपांतर जाता आनी भाव भयणीनो, तो आपली मोहिमा तांकां दाखयता. कित्याक काय भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू मरोन पुनर्जीवन जावन पोत्तून सर्गीच्या बाबा कडेन गेल्लो, तेन्ना ही जी घडणी घडली ही तांच्या मनान, शिसांच्या मनान पोत्तून भावताली, पोत्तून तांच्या मनान आसताली. कित्याक ते आतां जाणो आसले की जेजू खरेपणी देव म्हणून, खरेपणी तो आमची सरवण करूंक येयल्लो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पोत्तून गेलो आनी ताणें आमकां शिसांचेर पवित्र आत्मो धाडलो, पवित्र आत्म्यान ह्यो सगल्यो ज्यो घडण्यो घडल्यो, सगल्यो ज्यो शिकोण जेजून दिल्ल्यो, त्यो आतां ह्या शिसांच्या मनान हाडूंक लागलो. तांकां तांच्या मनांतल्यान तें भायर काडूंक लागलो. आतां शीस आतां ताच्या भावार्थान घट जायत वेताले आनी आतां दुसऱ्या लोकांक देवाचें उतर शिकोवंक लागले. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ही शिवर्तमान आयकता, सगळीं वाचपां आमकां एक वस्त सांगता की देव आमचो इतलो मोग करता, शी मेळ नासलेलो मोग करता. पयले वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन आब्रामान देवाचें उतर आयकलें, आपल्या पुता इसाकाक मारपाक व्हेल्लो, ताका एक बलिदान कशें करपाक. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना तो ही परिक्षान पास जालो, देवान इसाकाक मारपाक दिवंक ना, पूण एका मेंढऱ्याक मारपाक दिलो. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता रोमकारांक जेन्ना सांत पावलो चीट बरयता म्हणटा, देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, ताणें आमचो जागो घेतलो. आनी जेजू खुर्सार मरोन आतां आमी जेन्ना भावार धरता, आमची सरवण जाता, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी आयज भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानान रुपांतर पळयता कशे भाशेन जेजूचें रूप बदललें आमकां आतां कळोन येता आनी ज्या भाशेन त्या दिसांनी सांग कळोन येयलें की जेजू खरेपणी देवाचो पूत म्हणून तो आमचे पासून ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो आमकां दाखोवपाक कशे भाशेन तो आमचो मोग करता. तर आयज आमी भाव भयणीनो जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता हें सगळीं वाचपां आयकता आमचो जबाब कितें आसतलो. देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आतां आमचो जबाब कितें आसतलो. जेजून म्हणलां जिवाचो 14:28 तुमी खरेपणी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर करात, तुमी जे म्हजें उतर पाळात. म्हजें उतर जें हांव तुमकां सदांकाळ म्हज्या पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आहा तें तुमी नियाळ करात आनी तें तुमी पाळात. म्हणटच भाव भयणीनो देवान आमचो मोग केलो आनी आयज आमकां गरज आमचो मोग देवाक दाखोवपाक, आमचो मोग आमच्या पेल्याक दाखोवपाक. आमी कशें करतले. जेन्ना आमी तें उतरान आमी रिगून रावता तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता पवित्र आत्मो आतां आमकां तें उतर आमच्या मनाक हाडटा. कित्याक पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां उतर शिकोवपाक आनी तें आमच्या मनान हाडपाक. जितलीं आमी देवाचें उतरान रिगून रावता पवित्र आत्मो आमच्या मनान हाडटा आनी उतर आमी जेन्ना पाळटा तें उतर आमी करता. फकत आयकना न्हय भाव भयणीनो, खूब लोक शर्माव आयकता, खूब लोक देवाचें उतर दिसपट्टे देवाचें उतर आयकतात. थोडो लोक जो आसा तें उतर आयकतात पूण ताचें नियाळ करचें सवतेक ते आपलें जिवीत बदलचें सवतेक ताणें कितें सांगलां तो कितें म्हणटा तें घेवन आमी बसता. पूण भाव भयणीनो आयज खरेपणी आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी आयज तें उतर पाडूंक तें उतर करपाक आमी सुरवात करुया आनी खरेपणी हो मोग देवान आमकां दिला तो देवान आमकां शिमेन नासलेलो मोग दाखयला जाल्यार आमी आतां ताजो मोग करुया ताजें उतर पाडून. हेच भाशेन आमी दाखोवया की देवाक आमी खरेपणी ताज्या मोगान आसा म्हणून ताजें उतर आमी खरीच भाशेन पाळटा म्हणून. आनी हें केल्या उपरांत आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले आमचें आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले ह्याच संवसारान आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावतले हेंच करपाक आयज सान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोलवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.